नगरशेखर क्लासिक हॉस्पिटल या दोघांनी एकट्या येऊन ऑर्गनायज केलेल्या या पेडियाट्रिक हेल्थ कॅम्पात म्हजे बरोबर आसा ह्या हॉस्पिटलाचे प्रमुख डॉक्टर जितेंद्र नगरशेखर, डॉक्टर सोहेल नगरशेखर, डॉक्टर बंसी खवटे, डॉक्टर सृष्टी, डॉक्टर नील आणि मोबाईल मार्गांचो विराज कामत. आम्ही सगळे मानतात की दोन सेक्टर असतात, त्या सेक्टरात बारीक मनशाक हार्टाक टच जाता ते म्हणजे एक हेल्थ आणि एक एज्युकेशन. एज्युकेशन मेक्स इम्पॉसिबल पॉसिबल. विदाउट दॅट कंट्री कॅनॉट गो. अँड हेल्थ टेक्स केअर ऑफ युअर हेल्थ इज वेल्थ म्हणतात. हेल्थ टेक्स केअर ऑफ युअर एव्हरीथिंग. सगळे असले आणि हेल्थ ना जाल्यार मनशाक कांय उपयोग ना. आणि म्हणून हो एक बरो एफर्ट मॉडेल मार्गावर आणि नगरशेखर हॉस्पिटलान घेतला की ल्हान भुरग्यांक स्टार्टींग विथ द किड्स, ल्हान भुरग्यांक म्हणजे हांव आतांच पळयतालो ल्हान भुरग्यांक सगळ्यांक वखलां लागपा लागल्या. म्हणजे आय डोंट नो वेदर इट इज कायंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी ऑर वॉट, बट सामके ल्हान भुरग्यांक वखलां, सामके ल्हान भुरग्यांक दाताची दुयेंसां, अशे तरेतरेचे प्रॉब्लेमां जावपाक लागल्या वीच स्टार्ट्स एट द यंगर एज. आणि म्हणून ह्या भुरग्यांक ल्हान आसतना जर कळत एटलीस्ट पेरंट्स कॅन टेक केअर. आवय बापायक चॉकलेटी कमी दिवप हें दोतोरान सांगलें जाल्यार कदाचित पेरंट्स मे गिव देम लेस चॉकलेट, नाजाल्यार तांचे दातांचे ते जायत रावतले. वखलां सुद्दां लॅपटॉप, टीव्ही आणि आयपॅड कंटिन्युअस भुरगे पळयता. म्हणजे म्हज्या घरा कडेन नात आसा, हांव म्हज्या नाते वयल्यान तांकां जेवपाक जाय जाल्यार तुका आयपॅड जाय. आनी आवय बापूय नॉर्मली कितें करता, हांव हॉटेलांत बी गेलो जाल्यार पळयता थंय आनी बोवाळ नाका, रडपा नाका, घे बाय कडेन घे बस तूं हाडलें भुरगे थंड उरता. बट दॅट डॅमेजीस देयर आयसायट. अशें आयचें गणीत आहा. आमच्या वेळार कितें जातालें, आमच्या वेळार कॉलेजींत किंवा स्कुलांत हायस्कुलांत बी आमकां प्रॉब्लेम जाता. म्हणजे टिचर सांगताले अरे तूं मातसो बारीक करून कित्याक पळयता, मातशे दोळे चॅक करून घेवं फाल्यां. म्हणजे हें आमकां स्कुलाच्या लेवलाचेर इतल्या ल्हान आसतना न्ही, स्कुलान किंवा कॉलेजीक आमकां प्रोफेसर शेट म्हणाले तो म्हणटालो अरे आपको दिख नहीं रहा है ऊपर का, जॅकेट का लाग चेक करके आओ. त्या लेवलाचेर आमच्या जनरेशनाक जातालें मातशें दोळ्याचेर. आतां कितें जालां आतां सगळे भुरगे ल्हान ल्हान आसतना दोळे आनी हाडाचे डॉक्टर बंसी. हांव म्हज्या नातीक कितें जालें जाल्यार घेवन ताच्याच ह्याच हॉस्पिटलांत, म्हाका हें हॉस्पिटल सामकें लागीं. एनिवे इट्स ए गुड एफर्ट मेड बाय मॉडेल मारगांव आणि थँक्स टू डॉक्टर जितेंद्र सुरेल आणि स्कीम. आणि आज आयतार आसतना हे दोतोर आयले म्हाका पयलीं खरें सरप्रायज दिसता. विराज म्हणपाले अमके दोतोर येता म्हणून. हांव म्हणलें आयतार मदली दी फॉर देम टू टेक रेस्ट. आनी ते रेस्ट सोडून ते सामाजीक काम, दिस इज ए सोशल वर्क. नाव आय ऑलवेज बिलीव दॅट डॉक्टर्स जे सामाजीक काम करतात ते केन्ना केन्ना तांकां रेस्ट मेळना. आणि म्हणून हांव दोतोरांचें कॉंग्रेच्युलेशन करता. दोतोरांक खरेंच खासदारांक देव बरें करूं म्हणटा की आयतार आसूं रेस्ट दे. तांकांय फॅमिली आसता, तांच्याय घरा कडेन भुरगीं आसता. दे ऑल्सो एक्सपेक्ट डॉक्टर्स टू डू समथींग ऑन संडे. आपल्या आवय बापाय आपल्या आयताराक व्हरचो अशी प्रत्येकाची अपेक्षा. पूण हे सगळें आसून सुद्दां ही केम फॉर ऑल ऑफ यू. आणि म्हणून हांव तांच्या सगळ्यांच्या काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आमचो जितेंद्र आनी सुहेल आनी तांचे सगळे स्टाफ, वेस्टर आनी कोण आमचो बिपीन, तांणी सगळें कॉर्डिनेट केलें आनी हे सगळें घडोवन हाडलें. तांकांय अभिनंदन करता. आनी बाबलो विराज आनी नेहा मॉडेल मारगांव तांकांय अभिनंदन करता की तांणी आतां खुबशे प्रोग्राम आतां हातांत घेतिल्ले आसा. दे आर ड्रॉईंग विथ गूड रिस्पॉन्स ऑल्सो. म्हणजे आजूय आमकां म्हाका दिसता बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळा. म्हणजे आयतार आसून सुद्दां लोक भुरग्यांक घेवन आयल्या हें इम्पॉर्टंट. हांव सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी सगळ्यांक मागता देवा कडेन सगळ्यांक बरें आरोग्य दिवचें. धन्यवाद. For this pediatric health camp. Firstly, I am thankful to Dr. Nagarshekhar's Classic Hospital for associating with Model Margam in organizing this first pediatric health camp. We have organized many other health camps, general health camps, but this is the first time that pediatric specific health camp with specialty in orthopedic, dental, ophthalmology for kids. This is the first time this is being done, and we have got a very good response. There were people who said that it's a good initiative because otherwise regular health camps are always there, but this is the first time that something has been done for kids. So I am thankful to Dr. Nagarshekhar's Classic Hospital for associating with us in organizing this camp. I am thankful to all the doctors, Dr. Suhail, Dr. Bansi, Dr. Srishti, Dr. Noel, Dr. Neil, and Dr. Sonal for being part of this camp. They have taken out time on a Sunday and they are here to guide and check all of you.
Model Margam has been doing a lot of initiatives in different sectors, but health and education is the main sector which we focus on. We have had summer camps for kids and dance classes for kids, health camps and sports activities and many other things health and education related has been done by Model Margam. In addition to, we have also done sports activities. In future also Model Margam has a lot of plans to taking up different initiatives in regards to tackling garbage and many other things which will be coming up in the coming months. We have also done last year we have done a Nirmalya this thing for through Model Margam during Ganesh Chaturthi. So this year also we will be doing that to tackle the garbage. I am thankful to all the doctors and Classic Hospital for helping us with this camp. Thank you.